चीफ ऑफिसराचे म्हाका रिक्वेस्ट आसलो की हांगा इलिगली होलसेलर स्पेशली ते फीश वेंडर आसा ते हांगा बिझनेस करता म्हणून आनी नोटीस केली जाल्यार मोस्ट ऑफ द प्लेसीस तेणी अशी पयली आसतली फिशाची बास्केट दवरले आसा आनी प्रॉपर बॅनरान ना आनी मॅक्झिमम म्हाका दिसता तेमी ट्रेड लायसन्स बी कांय ना आनी इट इज एंटायरली डुईंग इलिगली. दिस ट्रेडिंग इज डुईंग कम्प्लिटली इलिगली. एंड सेकंडली चीफ ऑफिसर सांगता की ते ऑलरेडी नोटिफायड करून होलसेलाचो प्लेस दिलो आसा आनी रिटेलाचे तेमकां दिलो आसा. सो मोस्टली ते म्हणटा की ते आफ्टर ऑफिस आवर्स मीन्स 6 to 8 o'clock ते सेल करता. So upon the inspection, whatever decision I'll discuss with my CO, and I'm going request करता CO and directions दिता police की तेका म्हाका assist करता आणि जे इलिगल ॲक्टिविटीज होता ते स्टॉप करपाचे आणि नो मोर फिश सेलिंग ॲक्टिविटी स्पेशली इन दिस स्ट्रेच. दिस इज कॉल्ड खारेवाड अँड मोस्टली सी फिश वेंडरान आमच्यो होलसेल अश्यो गाडी पार्क केल्यो आसा त्यो पळोवपाक शकता. सो RTO को डायरेक्शन दितलो टू टेक लिगल एक्शन ऑन दॅट. इन्स्पेक्शन म्हटल्यार आतां हांगा आमी इन्स्पेक्शन कितलेंच केलें आसतलें आनी आयज आमी येयल्या परत येवन थकले. पूण आतां आमी तांकां एक सोल्युशन काडलेलें. खंय तरी जे आमचे हांगा खाऱ्यावाड्यार जे इलिगली जे नुस्तें विकता तांकां आमी एक जागो आयडेंटिफाय करून बायणां जे आमचे पयलींचे ओल्ड फीश मार्केट आसलेले ते आमी नोटिफाय करून आमी हें करून तांकां सांगलें तुमी थंय बसा म्हणून. आमची नुस्तेकारां जी भयणी आसात ते मार्केटान तेंचे आमी मार्केट बांदलां तेंचे कडेन उलोवन आमी सांगलेलें बाबा तांकां आमी थंय बसयता आनी तुमी रेडी आसल्यार हें करा म्हणून. ती थंय खंय रेडी जाली आनी हांकां आमी सांगलें बाबा तुमी थंय बसा म्हणून. आयज पासून तेंच्यांनी एक हालचाल करून बाबा हांगासून थंय वयतले म्हणून ते कंटिन्यू चालू आसा. इजन आमी रेजोल्युशन पण घेतलें बाबा तांकां ते घालचें म्हणून. पूण ते खंय तरी आयकना म्हणून आयज आमी डेप्युटी कलेक्टराक लेटर करून डेप्युटी कलेक्टर येयल्लो, चीफ ऑफिसर येयल्लो, आमी सगळे स्टाफ पुलीस PI सगळे येयल्ले आनी तांकां आयज आमी वॉर्निंग दिवपाक येयल्ले बाबा एनफोर्स हांगा तुमी नुस्तें विकचें ना म्हणून. आनी जे जे तुमचे शेडी आसा तुमचे गाडयो आसा इवन हांव RTOकूय सांगता हे जे गाडयो जे बंद पडलेले आहा त्यो हांगाच्यो उखलपाच्यो तांकां नोटिसी धाडपाच्यो आनी फाल्यांच्यान आमची आयज आमी तांकां वॉर्निंग दिवन फाल्यांच्यान हांगा आमी तेंचें कितें आहा तें विकपाचें आहा तें बंद करतलो. पूण एक तांकां एक आमी वास्कोकार म्हणून एक ते आमचे वास्कोचे म्हणून एक तांकां आमी सांगपाक येयल्या तुमी तुमचो खंय तरी इंतजाम जो आमी केला बायणां ते तुमी विका आमकांय त्रास नाका आनी ते नुस्तेकार आमचे भयणीचे तांकांय त्रास जावपाय. वेदर ते नोटिफाईड केला तुम्ही? आमी ऑलरेडी आमी 50 वर्सांनी फर्स्ट टायम दोन्ही मार्केटां नोटिफाय केलेली आहा म्हणून खंय तरी बाबा हेचो सुटावो जालो. आतां सुटावो जालो जाल्यार खंय तरी हेंच्यांनी मातशें एडजस्ट करपाक जाय. बायणां काय इतले पयस ना हार्डली 1 किलोमिटर भितर. लोकांनी थंय वयचें, लोक वयतले थंय पूण तुमी थंय वचा. इतलीच मागणी आहा. रस्तो बरो दवरा, आमकांय त्रास ना, ट्रॅफिकाकूय प्रॉब्लेम ना.